28वा लोकोत्सव येवपी 17 ते 26 जानेवारी मजगती जातलो। अंदू लोकोत्सवात देशातल्या वेगवेगळ्या 20 राज्यांतल्यान लागीं 100 कलाकार वांटेकार जातले। तशेंच 550 स्टॉल्स आसतले जाल्यार 9000 हस्तकलाकार हाजीर आसतले। आजच्या जवळ 17 तारीख ते 26 तारीख लोकोत्सवाची मोठे उमेदीन जे लोक पळयतात। तो लोकोत्सव 17 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन जातलें। ह्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री त्याच प्रमाणे खासदार आदरणीय श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे श्री मेयर त्याच प्रमाणे हांव हेजे बरोबर आमचे संचालक सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी यांच्या उपस्थितीत हो उद्घाटनाचो सोहळो ह्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमात लोकोत्सवाक एकंदरीत जवळ 20 राज्यांचे आर्टिस्ट आणि आर्टिजन्स हँडीक्राफ्ट्स हे सगळे आपापली कलाकृती जी आसा खास करून आपल्या हातांनी विणलेली। त्याच प्रमाणे ह्या लोकोत्सवाक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा ह्या राज्यांतले विविध आपले कुझिन जे आसा, आपले खाण पिणे जे आसा ताजे वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा आसतले। हो लोकोत्सवाची सुरवात सकाळी 10 वरांपासून ते रातचे 10 पर्यंत आसतले। हो जो एकंदरीत लोकोत्सव जो आसा त्या लोकोत्सवाक वट्ट 600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो प्रत्येक राज्यांचो जो फोक फॉर्म जो आसा तो प्रेझेंट करतले। गोंयचे वट्ट 20 जे पंगड जे आसा त्या ह्या 10 दिसां भितर आपली कला परफॉर्म करतले। परत एकदा हांव तुमकां याद करून दिता, एक वेळ असो आशिल्लो फक्त ओन्ली 2 किंवा 3 पंगड गोंयचे ह्या लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट करताले। आज ज्या वेळाचेर हांवें टेक ओव्हर केल्ले आशिल्ले त्या दिसा पासून आमी वट्ट प्रत्येक नामणेचे जे फोक ग्रुप्स जे आसात त्या फोक ग्रुपाक आमी इन्वायट दिल्लो आसात। हो जो एकंदरीत जो लोकोत्सव जो आसा तो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि गोंयचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे जोड पालवान हो मोठ्या प्रमाणात घडोवन येता। ज्या लोकोत्सवाची नॉट ओन्ली गोंयकार पण बरेचशे इंडियन टुरिस्ट म्हणून आसा, डोमेस्टीक टुरिस्ट म्हणून नाका, जे खास करून हो लोकोत्सव ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर गोंयान येवपाचे, सहलीक येवपाचो एक प्रयत्न करता, ते बुकींग करता। तळागाळात सुद्धा हेजो लोकोत्सवाची अवेरनेस जाल्लो आसा हे ह्या एकाच कलाकृतीन आमकां उदाहरण आमकां पळोवपाक मेळटा। म्हणून एक खास वैशिश्ट आमी ह्या लोकोत्सवाक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा ती म्हळ्यारूच ट्रायबल विलेज क्राफ्ट्स ह्या संदर्भात, आणि ती सुद्धा तसोच तरेची 17 ते 26 तारीख पर्यंत आसतले। एक वेगळ्या तरेची एक संकल्पना ह्या पासूनच आमी सुरवात करपाची केल्ली आसा, जेणे करून तांचो जो स्पेशल जो प्रॉडक्ट जो आसा तो प्रॉडक्ट आणि तांची ती स्किल्स जी आसा ती स्किल्स सुद्धा ह्या संपूर्ण आर्टिजनाक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या माध्यमांतल्यान हो एक प्रकार आमी आज मुखार हाडपाचो केल्लो आसा।